आज आम्ही वर्षा पद्धतीप्रमाणे श्री देवी लयराईच्या वसक धोंड या नावान आम्ही हांगासर एकठांय जाल्ली आसा आनी वार्षिक पद्धतीन आम्ही अशेच 5 दीस हांगासर वेवस्थीत मनयता. तिच्या आशिर्वादान सगळें वेवस्थीत चलता आमचें आनी अशेंच चलो न्ही म्हणून अशें आमी मागता. माझे नाव शेखर विनायक पोळ. आयज आमी आयज हो आमचो देव चौरंगीनाथ भुमिका पंचायतन ग्राम देवस्थान आमचें ह्याच्या स्थळान आमचे लयराईचे धोंड गेली कित्येक वर्सां खूब वर्सां जालीं 101 वर्सां जालीं. आमचे जाणटे नेणटे आसले ते धोंड आशिल्ले पयले तेंच्यांनी ही परंपरा चालू येयल्या आयज पर्यंत आनी ती परंपरा आमी हे भुरगे आतां सगळे आमचे हांगासरले धोंड आसा ते सगळे फुडें व्हरूंक सोदता आनी अशेंच फुडें हे व्हरतले. आमचे फाटले जे भुरगे आसात धोंड जाल्यात आनी जावपाचे आसात ते अशेंच फुडें व्हरतले. ही तयारी करपाक आमी 15 दीस तरी लागता. आमी सगळे भुरगे जे आसा धोंड आसा जे सगळे नवीन कपडे सगळे नवीन शेंद्री नवीन चपलां सगळे नवीन हाडटा. आदले आमी कांयच घेयना हांगासर. आनी तशेंच आमी उपास करता आसतना पयलो अमाशेच्या दिसा पासून आमी उपास करता. 6 दीस पयलो उपास करता. अमाशेसून जात्रे पर्यंत 6 दीस आसता आमकां. जे आमचे नवीन धोंड आसता तांकां आमी अमाशेक जे वयता. तशेंच आमी जे व्रत पाळटा हो जो व्रत पाळटा तेन्ना आमी कितें आमी अन्न ग्रहण करता उदक घेता पोटान घेता तेन्ना आमी ओल्या आंगाचेर उदक घेता. ओल्या आंगाचेर आमी उदक घेता ओल्या आंगाचेर आमी जेवता. आनी ही महिला जी आसात ती ती ओल्या आंगाचेर सकाळीं न्हातात. ती दनपार पासून ओली आसतात. सकाळीं न्हावन धुवन ती न्हाता त्याच ओल्या आंगाचेर ती आमकां च्या करून दिता. त्याच ओल्या आंगाचेर ती आमकां जेवण करून दिता. तशीच मागीर ती सांजे आमकां रातची शेळे उदक न्हावन तशीच रांदून दिता. म्हाजें नांव उर्मिला उमेश कळंगुटकर. हे म्हाजे अडफडे गांवांत म्हाजी लग्नाक 40 वर्सां जालीं. 40 वर्सां पयलीं सुद्दां हांव आंकवार आसतना सुद्दां आईची सेवा करता. तेन्ना म्हाजें लगीन जालें. म्हाका कोणी येयलो आमचो धोंड तूं यो गे भाभी करूं. म्हाका सामकी इतकी खोशी जाली. म्हाज्या आईन म्हाका म्हाजे करपाची सेवा ती परत दिली अशी म्हणून. आनी हांव ते मेरेन ओले रावन आईची सेवा सारकी 5-6 दीस करता. पण म्हाका केन्नाच कितें जायना. थंडी जायना काय ना. इतकी आमची आईची सासाय आसा. ते ह्या भुरग्यांनी सुद्दां अशेंच फुडें चालू दवरचें. आमचे फाटल्यान आमची सुनांनी तेंचे भुरग्यांनी हे आईची सेवा अशी चालू दवरची अशी म्हाजी इच्छा. आमकां खूब वर्सां जालीं आयज हांगा धोंड जेयतात आमच्या देवळान आनी खूब आमच्या देवळान सत्कार बी करतात आनी खूब उमेदीन सामके उत्कृश्ट आसतात.